जेन्ना आमची कर्तुबां आमी देवा सोबे कोत्ता तेन्ना आमी उजवाडाक आसा आनी उजवाडाची भुरगीं कशी आमी जियेता. जेजू जावन आसा उजवाड म्हणटच जेन्ना आमी ताचे एकवटान रावता कित्याक तो आमचे सगळे एकवटून आसा. आदी आमी आयकलां बावतिस्मा वरवीं आनी ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. तर हाचो फायदो घेवन आमी ताका एकवटून रावलीं की ना, ताका आजीर जालीं की ना, मागीर आमची कर्तुबां उतरां कन्यो सगल्यो ताचे सगळें घडटात. आतां आमी तर आपलेपणान जियेत जाल्यार आमी काळोखान जिवंक लागतल्या. आमी समजता की उजवाड आसा म्हणून ना, आमच्या कर्तुबांनी मागीर काळोख आमकां अदीक अदीक दिश्टी पडटा आनी मागीर आमी उजवाडाक कंटाळटा. जेजू सरशी रावना, मागणें करूंक आमकां आवडना. सांती नासान हो पाटी आसा तो ताणें सांगलां आमकां जेन्ना आमी देवा सरशीनी पयस वचूंक लागता तेन्ना आमी अदीक मागण्यांत रावंक जाय, अदीक धणवण करूंक जाय, अदीक उपवास करूंक जाय. कित्याक देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता आनी एक पाटी अशी आळसाय आमचे मदीं येवंक लागली की ना, मागीर आमी सारकी चूक करून सकयल वेता. ताका लागून आमी ही आमची धणवण गोड धरूंक जाय. आनी तेन्ना धरली की ना, मागीर देव आमचे सगळे आसा म्हणून आमकां कळटा